नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा जिल्ह्याच परमळू हे कार्यक्रमांतू आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित जाल्याची शिरसीचे राम हरी किणी. तर तुमका हे कार्यक्रमाक स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. तर हांगेला एक सांसह परिचय करून दिता आणि त्यानंतर आम्ही तांगेल्या उलयत उलयत आनीक चड परिचय जातलो. शिरसीचे श्री राम किणी, श्रीमती लक्ष्मी आणि हरी किणी हांगेलचो पुत्र. त्यांनी एक प्राध्यापक वयी, कृषी संशोधक वयी, राष्ट्रभक्त तशी उद्योजक वयी, लेखक, युवजनाल मार्गदर्शक अशी अनेक कार्य करत तांगेले जीवन व्यस्त जाल्ले आसा. ही सर्व कार्य करची ससार न्हय, ताचे खातीर अपार श्रम जाय, वेळ जाय, समाजाबद्दल एक कळकळी आस्त जाय. तांगेल उलोवची शैली सुद्धा न एक सुंदर आसा. तर लहरी फार्मा कृषी विज्ञान केंद्र त्यांनी स्थापन केला. हे कार्य पळयता आत्ताचे युवजनाले हांतुल्यान मस्त अशी शिकित तांगेला आणि इतलो परिचय आम्ही उलयत उलयत करून घेऊया. तर तुमकां कशी विचार कशे दिसता? मग पहिलेच प्रश्न, तुम्ही कृषी घराण्यांतले न्हय, तुमगेले बापायल कृषी व्यवसाय नाशिलो, तर तुम्ही हांतू कशे आयले अशें आमकां विचारचें. आमगेलो एक्चुअली किराणी व्यापारी कुटुंबान गेलो. होय. पूर्वजे म्हाका दिसता कृषीक उरताले. बट आमगेले आईक खंयची गेले हडल्यांक गेले तेन्ना बापाक थंय गेले तेन्ना तिका आशी दिसताशिल्ली की आमी बी एक थॉट करका, आमी कसले करका म्हण ती केन्ना दिसताशिल्ली. ती येवजून सांगताशिल्ली. सो तेन्ना म्हाका दिसलें आमी कित्याक करनय म्हणून सिरसीच्यान लागींची सादारण 89 म्हण दिसता म्हाका. ते एक उसरी म्हणून हळ्ळीन तो एक जाग घेतलो आणि तो जाग घेवन कृषी बद्दल कसली माहीत ना, बट एक करका म्हणले एक हे ड्रीम म्हणटा न्ही आमी, तशी ते येवजून घेतले आणि आरंभाक जाग एक पण स्वच्छ करून घेतलो आणि औषधा झाड घालका म्हणून म्हाका मस्त गवड आशिल्ली. सो ते निमित्तान आमी ते आणि ताजे भायर फुल्ल ग्रीनरी करका, आमी फॉरेस्ट करका, ते ऑक्सिजन मेळका, तंप उरका, बरे अशी एक भावनेन आरंभ केले. देवादयेन आमकां थंय बोरवेलाक उदक बी बरें मेळ्ळें आणि आमी मेंजियम म्हणून तसलें एक झाड घाली थंय आणि औषधाची विंगड ते एक ना एकाच उरताले, अमृतवाली उरताली, लोळसर उरतालो, ताजे चक्रमणी म्हणटाली, अशी एक 60 व्हेरायटीचे औषधा झाडां थंय ग्रो करून ताजी नांवां, बॉटॅनिकल नांवां आणि ताजो उपयोग थंय बरोवन घालून करची एक हे कृषी आरंभ केली थंय हांवें. आता बी असं की आम्ही केन्ना पळोवचे गेल्यार आतां आमगेले ताजे नंतरलो पार्ट आमी थंयच्यान आनी मुखार सर घेवन आनी ते कृषीचे चडजावन डाळिंब, तरकारी हे करका म्हण आमी भायर सरले थंयच्यान. आतां आमी थंय आमकां जावक आशिल्ली नर्सरी झाड मात्र करून घेता अशें. बाकी ओट्टो आमी थंयच्यान शिफ्ट केले आतां एक 15 वर्षांनी. तुमगेले लहरी फार्मा कृषी विज्ञान केंद्र म्हणून तुम्ही स्थापन केलं. ते करच्याक कशी तुमकां विचार आयलो किंवा कसं काम करतं हे बेगीन सांग. मेनली आमी थंय म्हणलें हांवें औषधा झाडी करत करत नर्सरी स्टार्ट केली. नर्सरी कसं लागली म्हणून सांगल्यार म्हाका झाड जावक आशिल्लें तेन्ना हांव मस्त करून पळयल्यार म्हाका ती झाड मेळनाशिल्ली. तेन्ना हांवें विचार केलो ते हांवें कित्याक करनय म्हणून घेवन. बट एक केलें म्हळ्यार हांव तांतू विंगड भाग केले, 30 भाग केलो, 5-5 10-10 गुंठेचे आणि तांतू एक एक कणेक एक नमुनो. एक हात केळी, एक हात लोळसराचे औषधा झाडां, एक हात यालक्कीची ही उठ झाडां, एक हात मिऱ्याकणां, अशी करत 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 ताज नंतर फलाचे ग्राफ्टिंग करून घेवन ती झाडां अशी करून घेवन हे आरंभ केलो. ताजे नंतर मस्का सांग्याचे ते तर मस्त ताज्यान बरें दिसलें म्हाका. घड भितर झाड जाता, ताजे पाल्याक किंमत आसा, मस्का सांग्याक किंमत आसा. सो ताजे नंतर अशी वेनिला आयले. सो वेनिला आयले नंतर तर मस्त प्रचार मेळ्ळो आणि आमकां ताज्यान व्यवहारीक जावन बी बरें करचें जाता, आमचें उत्पन्न बी आसा, खूश बी आसा म्हण दिसून हे आरंभ केलें. तांतू विशेष जावन लहरी म्हण नांव दवरलें हांवें. कारण म्हण सांगलें म्हगेलें आईल नांव लक्ष्मी, बापाल नांव हरी. लहरी लक्ष्मी आणि हरी मेळून लहरी म्हण केलें. बरें आसा ऐकूचें.
तशी आता पळया तुम्ही थंयची डाळिंबाची बी कृषी केला ते डाळिंबाक हांव आयकल प्रकार सावयव रितीन करता आसाची कसले केमिकल वापरनाशी म्हण ते कशी ते बी तशीच हांवें ताजे नंतर 10 वर्षानंतर हांव हिरियूर पावलो. सो हिरियूराक वचपाक उद्देश म्हण सांगल्यार म्हाका फल आमगेले हे मलेनाडांत कसं म्हळ्यार पावस मस्त पावस पडलो कण फल तरकारी जावची कमी. पावस कमी उरका आनी ताका कितले जाय तितले उदक दिवत तसले वातावरण तर आसल्यार भारी बरें जाता म्हणून थंय चित्रदुर्गा जिल्ह्याचे हिरियूर शिरा उट्टो पळोवच्या गेले तेन्ना थंय हे कृषी दाळिंबेचे आनी तरकारीची केली. तांतूं विशेष जावन थंय पाविल नंतर थंय ते कांट्या झाड्डां चमकून वचका जाल्यार कांटी लागताच, भितर वचका जाल्यार शर्ट पिनून वता तसल हांत ते कसं की एक 6 पावलो. पाविल नंतर थंय उदकाचे त्रास आशिल्लो बट ते जाग स्वच्छ केलो. उट्ट केल्या नंतर म्हगेल्या आईला याद करून घेतली, देवाला याद करून घेतली. देवान उदक बी दिलें म्हाका 4 इंच उदक मेळटा. ताजे नंतर हे कृषी आरंभ करता जाल्यार म्हाका दिसलें कृषी म्हणल्यार भितर गोबर जाय, थंय गरवनाच, थंय उट्ट बोकड्यो. तेन्ना विचार केला हांवें कृषीक जाय इतले दूरच्यान कांय गोबर व्हरचें जायना. तेन्ना कोणा पोसचें जायनाची तसले सान गरव व्हरून थंय दवरून घेतली. ती दूध काय अर्ध सेर 1 सेर तितले दिवचे आशिल्ले, तितले कमी दूध दिवचे आशिल्ले बट म्हाका शेण जावंक आशिल्लें, गोमूत्र जावंक आशिल्लें. सो ते गरवांक थंय पोसले, ताजें गोमूत्र ताजें शेण आनी थंय बेव नीम जाय तितले मेळटा आशिल्ले खोड पालो. ते एक ड्रमांत घालून 8-10 दिवस ते फर्मंट करून ते आमी झाडां घालता आशिल्ले आनी ताजी ते लिक्वीड कसो आसा ते स्प्रे करून गाळून झाडाक स्प्रे करता आशिल्ले आमी. सो ताजे निमित्त पानाक रोग ना आनी मुळाक घालता देखून मुळाक आहार बी जालो आनी खंयचो रोग येनाशिल्लो. हे लेकान एक आमी आरंभ करून घेवन कंटिन्यू केले. भारी अगदी ऐकूचे बी बरें वाटता आनी कोणी करीत तशी न्हय. आनी उद्देश म्हण सांगल्यार लोक आहार म्हणून फल आरोग्या खातीर खाताच. आमी ताका मस्त तर केमिकल्स घाले आमी जावन आनीकल्यार आरोग्य वायट केलेशें जालें. सो ते एक भावनेन एक प्रयोगात्मक जावन केलें ते. तुमगेलें एक सुभिक्ष म्हणून पुस्तक आयला ते पुस्तक बरोवच्याक प्रेरणा खंयसान आयली? सुभिक्ष पुस्तक म्हण सांगता जाल्यार सिरसींतूं कृषी संमेलन जाल्लें. ते कृषी संमेलनाचे धर्मस्थळचे वीरेंद्र हेगडेन तांगेले उपस्थितीन तो भारी चंदायेन 25-30 हजार लोक म्हाका ते कार्यक्रमांत मौल्यवर्धन हे सब्जेक्टार गेस्ट म्हण आपयल्ले. सो हे एक 20-25 दीस पयले म्हाका कळ्ळें. आमंत्रण पत्रिकेन म्हजें नांव पळयलें नंतर म्हाका दिसलें हांवें कृषी बद्दल वचका जाल्यार कसले कृषी बद्दल एक बरोवन म्हणून घेवन. तेन्ना म्हाका दिसलें कृषी म्हळ्यार भितर रैतांक मुख्य जावन जावपाक कसलें माती. ते माती म्हळ्यार कसली तांती कितले वरायटी, ताका कशें आमी पोशकांश दिवन घेवन बरें करीता. दुसरेचे उदका बद्दल महत्व कितलें, उदक कितले वापरता आमी, चड वापरल्यार कसं जाता, कमी जाल्यार कसं जाता, जावका तितले दिल्यार कशें आरोग्य बरें जाता. ताजे नंतर आहार आतां फर्टिलायझर यूज करता आसाची, कॉम्पोस्ट गोबर कित्याक घालनाय आमी, तो घाल्यार आमगेले भुमेचे आतां मातयेचे कण आसा रचने म्हणटात ताजे ते टेक्स्चर वरी बरें इम्प्रूव करचे जाता. ताजे निमित्त आरोग्यवंत झाड जाताचे, फल बी बरें जाता. सो हे लोकांक कळो म्हणून घेवन. आनी चवथा हांवें कसं केलें की म्हळ्यार आज रैत लोक जाय तितले ग्रो करते आसाचे जाल्यार मार्केटिंगाक वचना तांकां. ते निमित्तान कसं जालें तो थंय कश्टान पिकयता ताका कसले मौल्य का ते मेळना. हे कळो म्हणलें का ना तांकां मौल्यवर्धन म्हण एक सब्जेक्ट घालो आनी आमी हार्वेस्ट कशें करचें. ताजे नंतर आमी चंद करून पॅकिंग केलें कसं जाता, बरें करून आमी पॅक करून विकल्यार ऑटोमॅटीक रेट चड मेळटा. त्या निमित्त रैताक एक आयडेंटिटी मागीर लहरी फार्म म्हळ्यार लहरी म्हण घाला हांवें. अशी तांगेल फार्माचें नांव ताका घालून ताणें एक करो म्हणल्या निमित्तान हे एक पुस्तक रुपान बरयलां हांवें. एक मार्गदर्शन. हय, एक मार्गदर्शन म्हणून. कृषितो नास्ति दुर्भिक्ष सुभिक्ष म्हण नांव दवरता. तर आता तुमगे ल्हान तूं जाग्यार खंयचे नमुन्याची झाड आसाची उट्टू? आतां थंय आमी अशीच दाळिंब केलो, तरकारी हे घालून घेतले, ताजे नंतर इवन कांदो हरी घालो. सो आमकां कसो जाय ते एरियांत आनी ते आमी घालचे तसले वातावरण करून घेवन आयला. विशेष जावन सांगता म्हण सांगल्यार हांव कृषी विभागाचो मनुष्य न्हय. तुमी सांगिल्लें म्हणकीची म्हाका म्हगेले शिक्षणाचे
आरंभ म्हणलें सायन्स जालें, डेरी कोर्स जालो, इकनॉमिक्स जालें, आनी ताजे नंतर म्हाका हांगा अहमदाबाद गुजरात वचचें म्हणून आशिल्लें. गुजरातांत एरवट्टेचे आमगेलो प्रभ माम आशिल्लो आनंद डेरींत. सो थंय वचका आनी डेरी फार्मींग आनी तो प्रोडक्टा बद्दल हांव शिकका, अध्ययन करका आनी आमगेल्या जिल्ल्यांत येवन आमी एक बरी डेरी घालका आनी ताजे बरे प्रोडक्ट्स तयार करका म्हण आश आशिल्ली म्हाका. जाल्यार म्हगेल्या बापाक कसो की म्हणून सांगल्यार हांव धाकलो चेलो, ताका कोण एकल्यान व्यापारी कुटुंब एकल्यान पुढे शिक्षण रंगा येवका म्हणून. म्हाका शिक्षण रंगाची मस्त गोडी मेगलो बापाक. तो म्हाका लागलो की तूं यो, तूं एक लेक्चरर की टीचर जावन जॉइन जा म्हणून. हांव ना म्हणून भायर सरलो. तागेले वत्तायाक हांव आयलो आनी शिर्सी कॉलेजांत तो 83 जॉइन जालो. ताजे नंतर म्हगेली जर्नी ही स्टार्ट जाली. बट दिवसा 2 तास काम आशिल्लें म्हाका. सो ते तांत बी म्हाका मॅनेजमेंटाचे डेरी कोर्सा बद्दल बी इन्फॉर्मेशन दिवता तसले एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो थंय. सो म्हाका ते हांत अशें भायर सरले तेन्ना लोक आपोवचे लागले. पयलीं म्हाका अशी उलोवची गोडी नाशिल्ली. केन्ना कॉलेजान जॉइन जालो ताजे नंतर हे करियर गायडन्स म्हणून आरंभ केला हांवें वृत्ती मार्गदर्शनाचे हळ्ळींत. तेन्ना ते एकल्यान हे करत नंतर हे लायनांत हगूर भायर सरगेन कृषी विभागाक पावलो. कृषी विभागाक पाविल्ले नंतर म्हाका दिसलें हांतूं मस्त कश्ट आसा, जे बरे करून केल्यार एक समाधान आसा आनी 4 लोकांक फल आसा म्हणल्यार हे फील्ड हांव कंटिन्यू करगेन मुखार सरलो. तुम्ही लोकमित्र फाउंडेशन म्हणून तुमगे बापेल स्मरणार्थ एक संस्था केली, ताचे बद्दल एक थोडे. लोकमित्र फाउंडेशनाचे उद्देश म्हणून सांगल्यार म्हगेल्या बापाक म्हणलें हांवें शिक्षणाचे मस्त गोडी आशिल्ली. ताण गेले नंतर म्हाका मस्त बेजार दिसलो. एक वर्षभर म्हळ्यार हांव बाप्पा मस्त एक फ्रेंड्स जावन आशिल्ले. ताण कसलेय असल्यार तातल्याक आमी ताणें उलोवचें, तागेलें आयकुचें, हे अशें मस्त बरें दिसता आशिल्लें म्हाका. तो एक म्हणटा आशिल्लो, देवा कोणा तर गरीब आसल्यार तागेले घरा वचून दिवन यो कसल्याची मदत कर, स्टेजार दिनाका, तांकां मना दुख्ख जाता. आनी बरो एक मार्क्स घेतले नाजाल्यार प्रायज जे आसल्यार ते स्टेजार दी म्हण ते केन्ना म्हणचें आशिल्लें ताणें. आनी शिक्षणाची मस्त गोडी आसली कारण म्हाका विचार केला आमी खंयी पयशे दिवचे बदलाक हांवें कित्याक तागेल्या नांवान एक शिक्षण दिवता तसलें एक केंद्र कर न्हय म्हणून दिसलें. तेन्ना म्हाका अशें दिसलें खंयचें शॉर्टेज आसा आमकां. आमगेल्या गांवांत तूं इंडस्ट्री चड नाची, बायलांक उद्योग कमी. सो 30-35 वर्साचे बायलां मस्त आशिल्लीं. सो तांकां मस्त लोकांक कंप्युटर ज्ञान ना, अकाउंट्सांत नॉलेज ना. ते तर ज्ञान मेळ्ळ्यार तांकां नोकरी मेळटा. तेन्ना हांव विचार केलो लोकमित्र म्हण केलें. लोकमित्र म्हळ्यार सगळ्यालो मित्र तो, ताका जात पात कसली ना तांत. आनी आरंभ कर न्हू हे कर जाल्यार उन्नती म्हणून बेंगलोरची एक सेंटर लोकांनी आमकां आमगेले विचारधार पळोवन तांणी सपोर्टाक आयले. बट सपोर्ट आयले एक वर्षभर आमी चलयले ते 2 म्हयने कोर्स. 2 म्हयने दिवसा 2 तास स्पोकन इंग्लीश आनी तांकां कंप्युटर आनी लायफ स्किला बद्दल हे दिवचे आशिल्ले आमी. नंतर तांणी म्हळें ते बायलांक तयार करका आनी दुसऱ्या गांवांक धाडका ताणें कंपल्सरी. तर धाड ना जाल्यार आमी तुमकां हे करनाचें म्हणून. सो हांव सांगलें ते मेदले साध्य जायना, तांगेली गोडी ती आमी शिक्षण दिवीत म्हण सांगलें. तितल्याके बंद जालें. ताजे नंतर म्हाका कितें दिसलें की म्हळ्यार आरंभ करून हांव गेलें. प्रती म्हयन्याक लोक येता आमी शिक्षण दी म्हणून. एक पयशे बी घेनाशिल्ले आमी कडेन रे कशें करचें म्हणून घेवन मन घट्ट केलें. आशिल्ली उत्पन्नांतूची थोडे पयशे ताका डायवर्ट केले. 2 टिचर्स आशिल्ले तांकां आमी सॅलरी दिवंक आशिल्ली. ताजे नंतर भाड्याक आमी हॉल घेतिल्ले. ते वरी म्हगेल्या अण्णान हे उट्ट पळयलें चंद्रकांत म्हणून. ताणें पळोवंक घेवन ताणें म्हणालो तूं इतलो उट्ट बरें काम करत आसा. म्हगेल्या घरा माळ हॉल आसता व्हड ते हाक वापर म्हण ताणें दिलें. ते हॉलांत हे कोर्स आमी आरंभ करून कंटिन्यू करून व्हेले. एक सान उदाहरण दिवका म्हण सांगल्यार एक नांव सांगना, एक चेली येता घरांत काम करचें तिका लावय बापाय पिवन करून मस्त त्रास दिता आशिल्लो गरीबतना. असल मस्त लोक येता आशिल्ली. ती येवन शेरगांत तुल्यान म्हाका 100 रुपया काण दिता आनी म्हगेल्या चेडवाक असलें एक शिक्षण दी म्हणून घेवन. तेन्ना म्हाका दिसलें हांव सांगलें ना आमी फ्री दिताची. बट ती कसो शिकल्या म्हणून घेवन तिगेलें एज्युकेशन पळयल्यार काही ना. बट आमी ती कंप्युटर आनी हे दिकोवची कशी. सो
तिका स्लोली जावन पळय त्या लेवलाचे एज्युकेशन दिवचे जात की म्हणून एक 8-10 दिवसान करत करत हाडले. ताजे नंतर ती आपल्याला नाव बरोवच्या लेवला पावली. सो अशें करत आसले तेन्ना एक दिवस अनंतराय कामत सिरसी आमगेले घर आयिल्लो कामत उपचार आनी द्याचे. आमी उलयत उलयत माळ्यार कसो रे म्हणून सांगले. नंतर अशेंच आमी हें केलें म्हणून सांगले भितर हांव इतले पयशे दित रे म्हणून लागलो. हांव सांगलें म्हाका पयशे नाका, हे चेडूं हांका एक जॉब तर दिल्यार बरें पावत आशिल्लें म्हणून. ती कसो शिकल्याची म्हणून लागलें. ते अशेंच शिकल्याचे ना आमगेले मॅनेजराक सांगता हांव आनी तो तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवन घेतालो म्हणलो. तांकां हेका सांगलें हांवें बायल नसाची तांणी सकाळची कामां घेवका तांकां सेपरेट रूम दिवका आनी तुमकां कसो जाय ते आमी हें करून दिताचे म्हणून. कडेन तागेले मॅनेजरालो फोन आयलो आनी आमकां टॅली जावका अशी जावका तशें जावका म्हणून लागलो. हांव सांगलें पळय तुमगेलो रिक्वायरमेंट कसो जाय ना बिल्लिंगाक बसतात तांणी मसाला डोसा टी कॉफी बिल करचे प्रेस करतात. तसल्यार हांव सांगलें जावका नवे हांव करून दिता तुमकां म्हळें. सिलेबस चेंज केला आमगेलो आनी ते चेल्यांक 15 लोकांक दिवसा 2 तासांत तो कृष्णमुर्ती म्हणून आमगेलो स्टाफ आशिल्लो ताका लायले. टी 10 रुपये, कॉफी 15 रुपये, मसाला डोसा 60 रुपये इतलेच करते बसचे. 10 दिवस भितर इतले एक्सपर्ट जाले तांणी ते तितले तयार केले तांणी. ताजे नंतर ते 8 की 10 चेल्यांक बेंगलोर पेटयले. बेंगलोरांत तांणी नोकर दिली. ताजे नंतर 1 वर्ष काम केले. थोड्या लोकांनी 1.5 वर्ष काम केले. थोडे लोक 1-1.5 लाख रुपये घेवन आयले. तांगेले पयशान लग्न जालीं. आतां ही चेल्ली कसं म्हळें हांवें ती 1.5 वर्षानंतर सिरसी येता तिगेले पयशान ती लग्न जाता. तिका नोकरी आसा म्हणल्यार ताका लग्नाक 1 वर मेळटा. सो अशी मस्तीत लोकांक पावच्याक एक अनुकूल जालें. हांव म्हळ्यार हेची म्हणचे आशिल्लें कोणाले दानी लोकाले लायक तुमी घेतिल ना सरकाराले अनुदान घेतिल ना कशी चलयले हे म्हाका प्रश्नाक उत्तर मेळ्ळें. हय हे केल्ले निमित्त म्हाका बी खंयच्यान की वरमान येवचे लागलो. डाळिंबे चिरताले ना म्हणटा म्हगेले कर्पुराची एक फॅक्टरी केल्ली हांवें कर्पुराची. ते हाजी बी बरें एक हे मेळ्ळें म्हळ्यार आमी तर दिले रे बांयची उदका म्हण कितें आनी बरें उदक येता म्हणटात न्ही देव आमकां फाटी बला राबता काय. वय वय वय. तर तुम्ही पत्रिकेन तो लेख बरयला आकाशवाणीन तो कार्यक्रम दिल्याचे पहिले ते कसल्या बद्दल उरत आशिल्ले कृषी बद्दल की कसले तुमगेले कॉलेजाचे शिक्षण. पत्रिकेत बी तशें जालें म्हळ्यार हांव पयले करियर गायडन्स म्हणटात न्ही SSLC नंतर मुंदे न्हू म्हणून आमगेले हांतू हळ्ळें हुशार चेडूं जाल्यार तांकां खंयचे कोर्स आसा खंय आसा कसलें मार्गदर्शन नाशिल्लें. तेन्ना हांव कसो करता आशिल्लो प्रति वर्ष एक 20 दिवस म्हगेले स्कूटर घेवचे हळ्ळ्याक वचचे ते हायस्कुला चेडवांक मेळून घेवन तांकां सांगता आशिल्लो. बट कडकडेर दिसले ह्या थोड्या लोकांक पावचे जाता. बट एक लेख तर बरोवन दिलो आमी मस्त 1000 लोकांक पावचे जाता म्हणून फक्त SSLC नंतर मुंदे न्हू म्हणून एक आर्टिकल बरोवन तांतू कसल्याक आमी सिलेक्शन करका आनी आमगेले आवडेचे आमी कोर्स घेवका कोणकी सांगले म्हण न्हय आनी त्या कोर्सा बेनिफीट कसले आनी ताज्यान मुखार कसो मेळटा म्हणून पयले म्हगेले लेख हो. आनी नन्न येळगेगे नाने शिल्पी म्हण एक म्हगेले फस्ट आर्टिकल नन्न म्हगेली ही जर्नी स्टार्ट जाली लेखनाची. ताजे नंतर आरोग्या बद्दल थोडी घेतली. तुम्ही उपनयना बद्दल नंतर आरोग्या बद्दल नंतर नित्य श्लोक ते उपनयनांत आमगेल आरोग्य आमगेल हातांत ते कोंकणी वय 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 आमगेल आरोग्य आमगेल हातांत कुमटेंत कोंकणी संमेलन चलत आशिल्लें तेन्ना म्हाका आमंत्रण आशिल्लें. तेन्ना म्हाका दिसलें हांव हरशीं हातान वचचे बदलाक एक पुस्तक कितें घेवन वचचें म्हण दिसलें. सो सगळे लोक साहित्यमय पुस्तक बरयता तेन्ना म्हाका दिसलें कोंकणी भाशेंत आमी अशी विंगड विचारांत किताब बरोवं न्हय म्हण सांगलें. आनी म्हगेले मांव कुमटेचे व्यंकटेश शानबाग तांणी नंतर तांगेल्या नांवान एक कसलेचे एक उरव म्हण दिसलें. सो तांकां अर्पण करून हें पुस्तक बरयलें हांवें. हांतू आमगेली खाण जेवणां आमगेले नित्य पुजेचे अशे सगळे आहाराचे आरोग्या बद्दल घेवन ब्रीफ जावन कसकसल माहिती दिवन घेवन बरयल्लें. तांत आरंभाक एक हे घाल्लें हांवें आमी सकाळीं उठले भितर कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती उठ म्हण म्हणटा आशिल्लें. बट आज काल कसं जालें की म्हण सांगलें आमी गडबडींत कराग्रे वसते चाय करमध्ये मोबायल करमूले तो न्यूज पेपर प्रभाते टेन्शन म्हणलें ते घेवन घेवन हें पुस्तक केलें. 15 दिवस भितर ती पुस्तक सगळी ती खपली कोंकणीचे.
तर दानेक तुम्ही कन्नड कसकी सुखी जीवनाक मन व्हय, व्हय, तोरिसिदर ते मगेले दुवेल लग्नाक कसं नाव असेल त्या ते पुस्तकाचे सुखी जीवनಕ್ಕೆ मनु तोरिಸಿದ ದಾರಿ हा ते मगेल बायल कुमटेची ते घरांत संस्कृताची ती बी संस्कृतांतूची BA करून गोल्ड मेडल घेतली तिने सो म्हाका दिसले हांव बी बरयत आसा तितल्या बी मस्त तितले बरवणगेचे हे आसा सो तिणे हय तो एक पण भायर हाडया म्हणजे न्हू हांव प्रकाशक मात्र ते मनु तोरिसिद दारी मगेल दुवेले जावयले वेयो आमी उठलोकांत आपल्याक फोटो मगेल आई बापाल फोटो घालो आणि तांतू सुखी जीवनाक म्हणून कसं सांगल्या कशी चलका आम्ही एक गृहस्थ म्हळ्यार कसलो एक बापाय म्हळ्यार कसलो आवय म्हळ्यार कसलो तांगील रोल कसलो तो त्या पुस्तकांत तिणे बरयल्ले हांव ते प्रकट करून लग्न आईल सगळ्यांक दिल्ले अरे वा अगदी बरे भेटी लग्न आईला लाड्डू खंय मेळताची हे पुस्तक इतलं बरे माहिती आशिल्ले मेळचे तशीच चेल्ल्याल मुंजी वेळार हांव ते नित्य श्लोक आणि उपनयन म्हण घेवन उपनयन म्हळ्यार कसलो आणि आम्ही नित्य श्लोक खंयचे खंयचे म्हणीत ते करून मुंजे कायल्ले सगळ्यांक ते एक पुस्तक रूपान दिल्ले हे बरे आसा विचार आता अनेक तुम्ही शिबीर घेतले खंय अनेक चेडवांक उचित शिक्षण दिले तांतुल्यान तुमकां खंयचे एक बरे किंवा वाईट अनुभव आयले उरतले ते आमकां एक दोन सांगा शिबिरांत तर विशेष जावन हांव म्हणलें आमी आतां एक बरें कसं दिसलें की म्हळ्यार लोक बरे कोर्सा पावले म्हाका अजुनूय येवज येता केन्नाची एक स्टुडंट आशिल्लो ताका मार्क्स कमी पडिल्ले बट आंग लोटांनी भारी चंद जावन बरी पर्सनॅलिटी आशिल्ली तेन्ना ताका हांवें सांगलें तूं मार्क्स कमी पड म्हण बेजार करनाका तो एकदम डल जात आशिल्लो तेन्ना हांव ताका सांगलें तूं कसलो बेजार करनाका तू BA कर आणि पोलीस ना मिलिटरीक वचका तुवें तुगेली पर्सनॅलिटी ताका सूट जाता आणि आयच्यानच तुगेलें मायंड सेट कर घेवन तूं भायर सर म्हणून सांगून ताका पदे पदे सांगता आशिल्लो नंतर एक 15 वर्सां नंतर म्हाका एक पण चित्रदुर्गा गेले तेन्ना तो मेळ्ळो तो मेळ्यार तो DYSP जावन आयला तुमकां गुर्तू ना म्हळ्यार तो परिक्षेंत पास जालो आनी पास जालो सिलेक्शन जालो बरे काम केली त्या निमित्तान थंय लेवला पावलो सो आनी एक थोड लोकांक NTTF बद्दल एक 2-4 लोकांक सांगिल्लें आमी सो ते सांगिल्ले नंतर पयशान मस्त कमी आशिल्ले तांकां मस्त फायनान्शियल प्रॉब्लम आशिल्ले NTTF म्हळ्यार सांगल्यार एक्चुअली 4 वर्सां कोर्स आशिल्लो तो फीस ना गव्हर्मेंटाची तांकां स्टायफंड दिता आशिल्ले 4-4.5 वर्सां नंतर जाय तितल्यो नोकऱ्यो ते असले लोक बरोबर हाका पावन एक 2-3 लोक डेन्मार्का पाविल्ले ते वापस सिरसी आयले तेन्ना म्हाका ताणें सांगिल्ले नंतर कळ्ळें तेन्ना येवजण घेतलें हांवें की आज लोकांक एक बरोबर मार्गदर्शन तर दिलें रे 100 लोक न्हय एक 20-25 लोक तर केले एक बरें हाका जातलें सार्थक जातलें म्हण तशें तर हे सर्व करका लागी सुरुवात घरासानाची घरांतले तुमगेले धर्मपत्नी जावं चेडूवाले तुमकां कशी हाज्या बद्दल साथ आसा विशेष जावन सांगता म्हण सांगल्यार आज 3 दशक जाली लग्न जावन मेगेली सो बायलीन म्हाका दिसता हांव येवका जाल्यार एक कण कापरा फॅक्टरी म्हणटाची आनी एक कण कॉलेज म्हणटाची एक कण फार्म म्हणटाची कसं म्हणू कळना की कितें तिका तशें ते गोंधळांत ती आयली मेगेले आई बाप्पा आमी अट्टू आशिल्ले देखून तांकां बी बरें करून घेवन म्हळ्यार मेगेले वयनी आशिल्ले मेगेले भावंड आशिल्ले सगळे आशिल्ले कुटुंबांत बरें चंदाईन हें करून आसली आनी नंतर एक सांगता म्हळ्यार हांव तिगे बद्दल तिणें म्हाका केन्नाची थंय वच्चे नाका हांगा वच्चे नाका कसलेच ऑब्जेक्शन केलें ना पूण कसले वता कितें म्हण विचारता आशिल्ले जेवणा एक टायमार येया हांव म्हणटा आशिल्ली तशें तिणें म्हाका खंयी बंधन केल्ला निमित्त म्हाका इतल्या कुटू वचून येवचें जालें आनी दुसरा मस्त सिंपल लायफ केलें तिणें घर चंदाईन मॅनेज करून गेलें आनी चेडूं तशीच तिणें चेडो टायम चेडवां दिल्लो देखून एक संस्कारीत चेडून तें डेवलप जाली धुव आज लग्न जावन बेंगलोरा पावली बरो जावं मेळ्ळो वेयो वेणी बी थंय आसाची तांगे बरें अंत आसाचे आता लेक्चरर जावन बी काम करत असते आणि चेल्लो कृष्ण तो आर्किटेक्ट जाला तो भायर सरलो ताका सांगलें मी सिरसींत ऑफिस कर काम जाल्यार तूं खंय जाल्यार कर म्हणून तो बी बरें काम करगेन बरें प्रसिद्धी घेवन आसा
एक तुमगे कडच्यान शिकचें मस्त आसा कृषी बद्दल जावं बाकी तुम्ही केलेले हाजे बद्दल आयकून भारी खुशी जाली आमकां. त्या खातीर एक सिरसी गांवांत तूं म्हाका दिसता डाळिंब हे कडे तुम्ही सेल करच्या खंय धाडटाचे. आम्ही कसं करताशिल्ले म्हळ्यार एक्चुअली ते हिरियूर शिरा थंयच्यान करत 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 एक कसं जालें आरंभांत ते कृषी केले निमित्त ते मार्केटिंगाक ऑटोमॅटीक कसो त्रास आसा ते कितले दिवस दवरीत कसले हे ಒಟ್ಟು माहिती मेळत गेले नंतर आता सद्यांत आम्ही कसं केलं की म्हणत जाल्यार एक पार्ट जालो म्हळ्यार हांव केलें आता हाजे नंतर हांव करचें न्ही आम्ही करका. सो ते निमित्तान आम्ही कसं केलं की म्हळ्यार ग्रुप फार्मिंग आरंभ केलें मी ते 5 वर्ष 4 वर्ष जालीं. म्हळ्यार थंयचे मनुष्य तागेलो जागो तागेले वेवस्था उरता तो मॅनेजमेंट पळयता मार्केटिंग पॅकिंग ಒಟ್ಟು हांव पळोवचें ताजे रोग नाजे ताजे मेंटेनन्स ताका एक डॉक्टर अशी 3 लोकांना मेळ्ळो. आम्ही केल्ले निमित्तान कसं जालें की म्हणत जाल्यार व्हड एरियान जाली केल्लें काम परफेक्ट जालें रेट बी चड मेळ्ळी आनी टन गटल्यान आयले 100 200 300 टन करच्याक साध्य जालें आमकां. तशी आमी करत आयले. हाजे पयलीं एक सांगता म्हणत जाल्यार म्हाका अंगैली सिरसी पुस्तका बद्दल एक सांगता तुमकां. ते सिरसीन तूं हे पुस्तकाची गोडी आनी लोकल अटॅचमेंट येवच्याक म्हाका अंगैली सिरसी हांव पळयलें तें पुस्तक प्रत्येक तुमगेले सिरसी गांवांत आशिल्ले प्रत्येकाल फोन नंबर आसता तो एक डॉक्टर हे खंय मेळटा एक साधा तुम्ही कसं म्हणटाचे एक दिवड धरताल मनशाला नाव घाले आम्ही सांगतो दिवड धरतलो तितले वेळा दिवड येईल तेन्ना तो नंबर मेळचो कष्टाची ते आसा. एक सान गुड अंगडीचे आशिल्ल्याचे बी नंबर आसा. म्हळ्यार आमी कसं केलें तेन्ना टेलिफोन डिरेक्टरी एक 30-35 वर्षां मागची इतले सन्न अक्षर वाचच्या काय जायनाची हळ्ळी हळ्ळ्यान तो फोन तांणी हळ्ळीच्यान येवन फोन करून हे करता जाल्यार कसं की डॉक्टर जावका उरता का आनी कसं की एक जावका पडटा ताका ती अक्षर वाचच्या काय जायनाची आनी स्पेशलायजेशन उरना. तेन्ना म्हाका दिसलें हांवें एक बरें काम कित्याक करनय म्हणून अंगैली तें पुस्तक बरोवपा जाल्यार आरंभ केलें आनी डेली दिवसा एक 6 तास ते 4 तास ते 6 तास दिसताशिल्लो हांव ताजे बद्दल. आनी कसं करीत म्हणून आरोग्य म्हण एक सेक्शन केलें. आरोग्य सेक्शन म्हणजे तांत डॉक्टर तांत औषध अंगड्यो तांत हेअर कटिंग सलून तांत कसं संबंध पडटले ಒಟ್ಟು घेतले. आहार म्हण केलें. आहारांत आमगेले फ्रुट्स उरतले वेजिटेबल्स उरतले दूध उरतले ते घेतले. ताजे नंतर धार्मिक म्हण घेतली देवळां घेतली तांत ಒಟ್ಟು हाजे एड्रेस. तशीच तुमी सांगलें की व्यापार म्हण घेतला तो त्या व्यापारांत किराणे व्यापार उरतलो स्टेशनरी उरतलो पेट्रोलियम उरतलो खंयचे सगळे घेतले. पान बिडाच्या मनशाला वरी नाव कित्याक घालें म्हळ्यार तोगेल बी एक अस्तित्व तो बी घोळ कमायत आसा तशान तेय वरी घालत सगळी इन्फॉर्मेशन घालून घेवन साधारण सिरसी तालुक्याची ಒಟ್ಟು हळ्ळीची इन्फॉर्मेशन तांत आशिल्ली. नाही आता मी गुगला शोधताची तेन्ना एक 15 वर्सां मागची म्हणा 25-30 वर्षां 30 वर्सां मागची ते अगदी बेस्ट उपक्रम म्हणित 3 एडिशन जाली ती 20 वर्षां. आणि तुम्ही इतले येऊन हांगा एक माहिती दिली आमगेले नॉलेज वाढले आणि एक लोकांक प्रेरणा येवी तशी आशिल्ली तुमगेले आयकुचे त्यामुळे तुमका धन्यवाद. नमस्कार. आणि हे आयकल बद्दल आमगे सर्व वीक्षकांक अनेक पंत धन्यवाद.